दुसरे दिवशी डेमोलेशन ड्रायव्ह चालू झाला. काल कितली घरां मोडली आणि आयज कितली मोडपाची आहा आणि कितें सांगू शकता हाजे बद्दल? हे एक सगळ्या गोंयकारांक ती एक सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार कितें, इल्लिगल हे इल्लिगल केन्ना लिगल जायना फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी कितलेय तरी ऑथॉरिटीन ट्राय केली समज की तांकां साल्वार करपा खातीर हेज्या पयलीं आमी खूब जाणांक आमी कंप्लेंट केली ऑथॉरिटी कडेन, पूण कोणेंच व्हडलीशी एक्शन घेतली ना. म्हणून मागीर हांवें हायकोर्टान रीट पिटिशन फायल केलें. तेज्या उपरांत हायकोर्टान स्टे दिली, तेन्ना स्टॉप जाली कामां. नाल्यार कंटिन्यू रातचे राती घर बांदले हेंच्यांनी. हेंचेर केन्ना आमी काकूत अशें करप न्हू. कित्याक सांगता, फर्स्ट ऑफ ऑल हांकां सदांच सांगतालो, अरे तुमी ते करता रॉंग. ही जमीन आमची कोमदाची साकवाळ कोमदाची जमीन ही तुमी अशें बळकळत तुमी हाडूंक शकना अशें म्हणून सांगलें आसतना ना तूं कोण तूं कोण लागना आमकां. हांवें म्हणलें आमचे झगडी करूं यो मारपा यो आमकां. हांवें पुलीस प्रोटेक्शन घेवन हांवें सर्वे केली फूल. तेन्ना हालीं 31 हावजीस जाली 31. तेजे उपरांत पळय जाल्यार रातोरात हांवें खूब फावटी पुलिसांक सांगलें, अरेस्ट करपा लायलें तांकां. ब्रेकर हाडले, ब्रेकर हाडून उडयले भितर हाडून. मागीर परत तांकां सोडलें परत तांकां. मागीर परत हें चाललें नाटक चालूच आसा हेंचें चालूच. मागीर म्हाका राग येयलो. हांवें कितें केलें, मागीर हायकोर्टान हांवें रीट फायल केलें. जयेश फडते हांव एटर्नी सांकवाळ कोमदाचो. हांवें रीट फायल केलें हायकोर्टान. सो त्या प्रमाणे मागीर स्टे मेळ्ळी मागीर स्टॉप जाली कामां. तेन्ना मागीर आमी तेन्ना सर्वे केलें, आमकां 64 घरां मेळ्ळी. 64. सो आतां सगळ्यांची डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आहा. ते प्रमाणे तेंच्यांनी मागीर हितून एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायतान तेणें अपील फायल केली. थंय तेंचे भायर उडयलें. तेच्या उपरांत मागीर तीच तेंच्यांनी ऑर्डर मागीर तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान फायल केलें. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तेंचे डिसमीस केलें सगळें अपील. सो तेच्या उपरांत आतां ते हायकोर्टान गेल्ले. ते हायकोर्टान तांकां स्टे दिली ना आनी डेमोलिशन शूड बी कंटिन्यू म्हणून आमकां ऑर्डर मारली. सो फार ते प्रमाणे आमी हें डेमोलिशन केलां. आनी हेजे वरसून आतां आमकां बी बरें मनाक शांती दिसली की बाबा आयज हो न्याय म्हणटा तो कितें तरी आसा न्याय. नाल्यार कितें दिसतालें आमी वचत थंय कंप्लेंट करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायनाशिल्ली. सो आतां जिवाक इतलें बरें दिसलां. पूण पळय थोड्याची घरां मोडलीं हें जालें म्हणून हे गोश्टीक दूख धरपाचेंच ना. कित्याक हेंच्यांनी जबरदस्ती सांगलां बाय तुमी व्हरू नाका, पयशे पिड्डे जातले आमचे. हे तांकां एडवान्स चिटकोवणी दिली एडवान्स. पूण कोण आयकोना. हांचे कडेन पयशे भरपूर आसा, हे गरीब लोक कोण न्हू. आनी सगळे चडशे मायग्रंट्स आसा, सगळे मायग्रंट. ते कितें म्हणटा बिल्ला इतली बांदला थंय इतली बांदला आमी हांगा बांदता म्हणटा ते. हें कितें हें चलना कितें. सो कायदो म्हणटा तो कितें आसूंक जाय. कायद्याक कायदो सगळें सारको. पूण हें कितें कोणेंय कितें करता म्हणजे आमकां म्हाका लायक नाशिल्लें. त्या कारणान हांवें एज अ एटर्नी हांवें जॉब केला. आय हॅव फायल्ड अ रीट पिटिशन इन हायकोर्ट सो दॅट हायकोर्ट हॅज गिवन व्हेरी गुड डिसिजन फॉर मी. सो दॅट सो आय एम व्हेरी हॅप्पी. कितें मेसेज बी आसा लोकांक? मेसेज म्हटल्यार म्हाजी एक मेसेज अशी आहा की हेज्या फुडें ह्या लोकांक सगळ्यांक कळटलें बाबा इनलिगल खंय कशें करतले ते 100% चिंततले. जे आमी आयज डेमोलिशन आयज पर्यंत चालू आसा डेमोलिशन. काल केलें आनी आयज बी केलें. काल आमी 16 घरां डेमोलिशन केली आनी उरलेलीं आहा ती आयज कंप्लीट केली आमी. सो फार म्हाजी एकूच लोकांक खातीर एक हेज्या फुडें कोणेंय इल्लिगल म्हणून बांदचें न्हू. पळय इल्लिगल बांदप म्हणल्यार आतां इतलें सगळो तुमचो पयसो वेस्ट हो. सो इतली तांकां एक हें उरतली की सीक कशी उरतली की हेजे फुडें कोणी इल्लिगल करूंक वयपाना. दॅट्स ऑल. हाजे पयलीं केन्ना 2 दीस ड्रायव्ह जाली ना केन्ना जावना. सो जस्टीस तुका मेळ्ळी. जस्टीस मेळ्ळी. सो आय एम व्हेरी हॅप्पी फॉर दीस. सो कायदो आसा. कायदो ना न्हू, कायदो आसा. वी हॅज टू परस्यू इन सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ सेवरल कोर्ट्स लॉ. सो कायदो आसा. सडनली रूम मेळटा नाल्यार आमी खंयचें लेटर दिवं जाय न्ही. खंयचें लेटर ओके. पूण सामान बी कितें करपाक तुमी? आतां तेच आमी तेच तेंच्या बरोबर आसा. हांव तेची आवय आनी ती म्हाजी भुरगीं.